म्हापशेच्या गार्डन सेंटरा कडेन लोक घरातलो कोयर हाडून उडयत आसात. फाटलो 1.5 म्हयनो जालो ही अशीच परिस्थिती आसा, अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. आदीं खंय नगरपालिके कडल्यान दर एके बिल्डिंगेंतल्यान कोयर एकठांय करून व्हरपाचें काम जातालें. मात हें सद्याक पुराय तरेन बंद जाल्ल्यान लोक कोयर गार्डन सेंटरा कडेन हाडून उडोवपाक लागल्यात. पावसाळो सुरू जाल्या उपरांत हांगासर परिस्थिती आनीकूय वायट जावपाची आसा आनी दुयेंसां पातळपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. गार्डन सेंटराचे पयलीं हांगा दनपार जे कचरो व्हरपाक येताले, घरा घरा वचून वयर चडोवन ते कचरो कलेक्ट करताले. आमी आतां रिक्वेस्ट करता की हो जो मॅस जाला पळय आतां फाटल्यान तो जावपाचो न्हू. आमकां हांगा बिन्स बी नाका. लेट द अर्लियर फॉर्मेट कम इन पिक्चर अगेन. लेट द म्युनिसिपालिटी पीपल कम एंड कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम ईच एंड एवरी हावस. आतां पावस फाल्यां पडटलो आनी फाल्यां पावस पडल्यार आमकां घाण जातली. मागीर सगळी हेल्थाक इश्यू जातलो आमचे. सगळे मच्छर येतले, सगळीं भुरगीं हांगा आसा आमची, तांकां जोर येतलो आनी हांगा ह्या हितर घाणीन सोरो आसा आनी नीर भोंवता भितर आनी हांगा भुरगीं खेळटा. ते बॉल कलेक्ट करपाक थंय भितर वता आनी फाल्यां कितें तांकां कोण चावलो, कितें जालें इन्फेक्शन जाल्यार कोण जबाबदार पडटा. सो सद्दां तेणी कितें करप, कलेक्ट सगळ्यांच्या घरान येवन सगळो डस्टबिनाचो कचरो वेट एंड ड्राय फक्त दोनूच येवन सगळ्यांचे कलेक्ट करप. This is the way it is, and if this is not taken care of, we are looking at, and in fact not only looking at, but we are facing an epidemic. The thing is that by just putting bins over here, there are just 3 bins and we got so many people over here. This is not a feasible option at all. It's not a feasible option. We do not want these bins over here. This is a health hazard, and we are looking in the face of an epidemic. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.